आता पळोवया गोंयच्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो। म्हापशा बोडगेश्वराची जात्रा एक प्लास्टिक फ्री आसतली म्हूण देवळाच्या कमिटीन जाहीर केला। कमिटी आनी नगरपालिका दोगूय मोहीम चालीक लायतले। ते भाविका कडेन हांवें प्लास्टीक फ्री करपाचें डिसिजन घेतलेलें आहा। तेन्ना हांव म्युन्सिपालिटी कडेन उलयलो, तेजे नंतर म्हापशेचो आमदार आहा ताजे कडेन उलयलो की तुमी आमकां हे डोनेशन थोडे पिशवी आहा ते सपोर्ट दिवचे आनी आमी थोडे जी पिशवी समज 1 रुपयान किंवा 2 रुपयान मेळटा ती आमी अर्दे पयशांनी ही दिवची, फुकट ही दिवपाचें ना। कित्याक फुकट दी जाल्यार ताजो वालोर कळचो ना, म्हणून ताजे अर्दे पयशे घेवपाचे आनी तांकां भाविकांक बाकीच्यांक जे केळेकारां आसा खाजेकार तांकां दिवपाचे आनी प्रत्येक मॉनिटरींग करून ही प्लास्टीक फ्री म्हणून ठरोवपाचें म्युन्सिपालिटीकूय भितर घेतला। बाकीची संस्था सनातन घेतला, ब्रह्मेश्वर महाराजाचे घेतला, बाकीचे स्काउट आनी गायडाचे लोकांक घेतला। मॉनिटरींग करून हांव फुडें सरला। तर ते भायर हांवें सालिगांव आमचो गार्बेज प्लांट आहा ताका वचून मेळ्ळो, ताजे हांवें फिडबॅक घेतले, तांकां हांवें भितर घेतले आनी ते बी आतां तेंच्या कडेन मिटींग केली आनी ते बी तयार जाले की आमी तुका फूल कॉपरेट करता, सपोर्ट करता। आमी ह्या फावटी बोडगेश्वर जात्राची प्लास्टीक फ्री करपाचें हें थारायलां। आमी ह्या वर्सा बोडगेश्वर जात्रा प्लास्टीक फ्री करपाचो निर्णय हो बोडगेश्वर कमिटी आनी आमी मेळून घेतलेलो आसा आनी ह्या संदर्भान आज पर्यंत 3 मिटिंगे जाल्ल्यो आसा। पयली जी मिटींग तेंची बोडगेश्वर जात्रेच्या निमित्तान जाता त्या मिटींग आमी सगळ्या फुड्यान हो ठराव मांडलो अध्यक्षान, बोडगेश्वराच्या अध्यक्षान। मागीर तेका आमी कॉर्पोरेशनाचे सहमती दिली। तशेंच मागीर काल परत एकदां आमी एप्रोच केलो MD गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन संजीत रॉड्रिक्स, तशेंच सालिगांव प्लांटाचो जो मॅनेजर आहा रिचर्ड डायस तेका आमी कॉन्टॅक्ट करून काल आमी परत एकदा बोडगेश्वर ह्या संदर्भान आमी थंय मिटींग घेतली आनी तेंचे कितें रिक्वायरमेंट आहा, कारण आमी आतां अशें थारायलां की फाल्यां तो जो गार्बेज कलेक्ट जातलो तो डायरेक्टली सालिगांव प्लांटार वयतलो आनी त्या खातीर आमी वेगवेगळे NGOs जो वेगवेगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आनी NCC कॅडेट हे व्हॉलंटियर म्हणून तांकां आमी इन्वॉल्व जावपाचें अपील करपाचें आहा। बोरये सिद्धनाथ पर्वतार निमणे कॉन्क्रीट रस्तो जालो, हो रस्तो बेगीन जावचो म्हूण लोकांची मागणी आशिल्ली। सिद्धनाथ रस्त्याचो उपरून रस्तो जो आसा ताका डांबरीकरण जावचो आनी जमीन मालकाच्या संमतीनुसार तो जावचो अशें आमी मागिल्लें। तो आतां सादारण 1.5 म्हयन्यान तो रस्तो जाल्लो आसा। पंचायत, बोरी डेव्हलपमेंट ट्रस्ट तशेंच शरद प्रभू हे आनी सगळे ग्रामस्थांचो हांव आभार मानता। ह्या रस्त्याक सर्व भाविकाचे प्रयत्न जाला त्या खातीर हांव सगळ्या भाविकाचे आभार मानता। सिद्धनाथ स्पंदन ह्या कार्यक्रम जातकीर फक्त 1.5 म्हयन्यान हो रस्तो जावप ही एक बरी गोष्ट म्हणून सगळ्या ग्रामस्थांक खूब आनंद जालो आसा। घरकान तिका कितें प्रॉब्लेम आसल्यार आमी त्या दोंगरा वयल्यान चडना म्हणटा, सो आमची गाडी वचना। सो आज आमकां खंय तरी रस्तो जालो आनी आज आमकां गाडी व्हरपाक खंय तरी मात्र मेळटा। सो म्हणून आमकां आज इतकीं वर्सां उरल्या कारणान हांव स्पेशली किशोरी रामा भट तशेंच शरद प्रभू यांचें हांव खरेंच मना पासून धन्यवाद म्हणटा की आमकां ताणें आज खंय तरी आमकां हो रस्तो दिलो करून। एक अंदाजे 19-20 तरी उरलो, 20 वर्सां उरलो। सो कितें पॉलिटिक्सा लागून उरलो काय कितें दिसता तुमकां? काय 1000 फॅक्टर आसतले भितर, तो आमकां आज आमकां खंय तरी आमकां न्याय बरें दिसता की जालें आमच्या सगळ्यांच्या कृपेन आशिर्वाद। आतां कितले ना आज जे मूलभूत गरजा आसा पळय लायट, रस्तो आनी उदक हें लोकां पर्यंत जाय आनी एक नोकरी दिवप कोणाकूय ताका खरें गरज तांकां। कळंगूट पंचायतीन ऑनलायन पेमेंट वेबसायट लॉन्च केली। कळंगूट एक मॉडेल विलेज करपाचो प्लान आसा म्हूण उपसभापती आनी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयला। Today I feel very proud to inaugurate the official site of our village panchayat of Kalangut. This was my dream to have a panchayat digitalized and hassle free. As we promise you all, this panchayat is going to be hassle free. Hassle free in a sense, now we have launched a website and you can make payment sitting at home. House tax, we have studied the house tax first. So sitting at home you can make your payment. म्हणटा कळंगूट मॉडेल विलेज जावची, पण गोंयांत जर पयली जावपाक जाय म्हणजे हायली डेन्सली पॉप्युलेटेड
ट्युरिझम विलेज मॉडल विलेज जातली जाल्यार कलंगूटच जातली आनी त्या खातीर सगळे जाण काम करता आनी म्हाका दिसता फुडले 6 months इफ यू वर्क लायक दीस it will become a model village. We will have proper footpaths, drainages, underground cabling ache काम start जाल्ले आहा. The first phase of underground cabling will be from Panchayat up to the beach, that is Kalangut beach, Bandotkar statue ache फाटल्यान. No wires on top. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत नातलाच्यो कार्यावळी नेटान चालू जाल्यात. वता वता थंय कॅरल सिंगींग संस्थांनी आनी शाळांनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी नेटान चालू केल्यात. पळोवया गोंयांत चालू आशिल्लो नातलांचो उत्सव. Christmas, so everyone can see what Christmas means to me. It's more than presents under the tree. give a commercial break.